देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटींतलें आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. ताणें देवाचेर तेवलोल्या भावार्थाक लागून ताका देवान फुंक्या आपणाक मानवलोलो केलो. रोमकारांक 4 बोळ 9. आयज आमी नियाळाक घेतल्या ती वोळ आब्राहामा विशीं आसा. बागेवन पावलू रोमाक आसलोले क्रिस्ती पोरजेक आब्राहामाक भावार्थाचो एक व्हड नमुनो करून दिता. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत 13व्या अवेस्वरांत आमकां देवान आब्राहामाक दिल्ल्या आपोवण्याची खबर मेवता. तुजो देस, तुजो घोराबो आनी तुज्या बापायचें घरदार सोड आनी हांव दाखयतां त्या देसांत वच. हांव तुजे तावन एक व्हड पोरजा उपजयतलो. ताचे लागीं आसलेली गिरेस्तकाय आनी दायज सोडून आपूण दाखयतलो त्या देसांत वच अशें देवान आब्राहामाक सांगलें. भोव जोड आनी कठीण सांगप देवाचें. आपल्या गांवघरा आब्राहाम हुस्क्यावीण जियेतालो. पूण देव आतां ताका हें सगलें सोडून दी आनी भायर सर अशें सांगता. खंय ताका व्हरतलो वो पावयतलो तें देव ताका सांगिना. त्या भायर जाणट्या आब्राहामाक आनी सारा ताचे पत्नीक भुरगीं बाळां दिवन तांचे तावन एक व्हड पोरजा उपजयतलो अशें देव सांगता. सर्वेस्पराच्या उतराक आब्राहामान भावार्थान बरोवन पाळो दिलो. देवाक जाय आसलें तें आब्राहामान केलें आनी आपलें आख्खें जिवीत देवाच्या हातांत सोडून दिलें. देवाचेर भावार्थ दवरप म्हणल्यार आमचें आख्खें जिवीत देवाच्या हातांत घालप. एका भुरग्याक आपल्या बापायचेर आसलेल्या विस्वासा सारको आमचो भावार्थ कर म्हूण देवा लागीं मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनी घोटाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.